Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. आम्ही फक्त येतले म्हणजे एक कार्यक्रम म्हणून कार्यक्रमाकडे पळयतले आनी घरा वयतले आनी फाल्यां परत आसा तशें दोतोराक नाल्यार आमदाराक परत वचोन सांगया ते सांगता कितें ते नोकरी मेळटा जाल्यार पळय म्हणटले हें कार्ड घे म्हणटलो आनी कितें तें सांग. नोकरी विक्री करचीच म्हाजें कांयच म्हणणें ना, बट आसलेली पडीक शेतां एक तर ती आपूण लावची. कॉपरेटिव्ह सोसायटीनी ह्या बिझनेसान येयात. आमी फुडले फावटी म्हणजे ह्या वर्साच्यात जितके ऑर्गेनीक मॅन्युअर तयार जातले तितके शेतकरी सरकार घेतले आनी शेतकऱ्यांक सबसिडायज रेटात दितले. गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर जी पडीक शेतां आसात ती कॉपरेटिव्ह बेसिसाचेर तुमी कम्युनिटी फार्मींग म्हणून तयार करपाक घेयात. तुमकां लागपी पुराय सपोर्ट म्हणजे फेन्सिंगचो आसतलो, इरिगेशनचो आसतलो आनी टॅक्निकल आनी सायंटिफिकली सपोर्ट. ICR आमची संस्था आसा, एला फार्म आसात आनी ताका मार्केट दिवपा खातीर लागपी सगळो सपोर्ट हो तुमकां बट इच्छा आनी ताकद ती तुमी दवरपाक जाय. 100% लोकां कडेन कृशी कार्ड आसपाक जाय. आज येयल्ल्यां कडेन चॅक कर, ज्याच्या कडेन कृशी कार्ड ना ताका कृशी कार्ड तेणी प्रत्येकान घेवपाक जाय. कृशी कार्डाची किंमत बऱ्याच जाणांक शेतकाऱ्याक खबर ना. आज कृशी कार्डाची किंमत 5 लाख रुपया. तुमकां जे तुमचे कृशी कार्डाक आमकां 1 लाख जे आमी एग्रीकल्चर लोन दिताले ते आतां मोदीजी ह्या बजेटांतल्यान 5 लाख रुपया केलां. तुमकां तें शेत घाण दवर म्हणून सांगचें ना. तुमकां 5 लाख फक्त तेकाच न्ही, दूदकार आहा तेकाय बी कृशी कार्ड मेळटा, नुस्तेकार आहा तेकाय बी कृशी कार्ड मेळटा. आपली जमीन फक्त दाखयात आनी कृशी पयलीं आमचें एग्री कार्ड घेयात आनी तेज्या उपरांत कृशी कार्ड घेयात. डिपार्टमेंटाचें काम तुमकां जायते फायनान्शियल हेल्प जाय, फायनान्शियल हेल्प खंयच्यान जातली ती मेळोवन दिवप. मार्केटींग हेल्प जाय ती मेळोवन दिवप. तुमकां ट्रेनींग जाय ती ट्रेनींग करूंक दिवप. तुमकां तुमची माती तपासून जाय ती माती तपासून दिवप. तुमकां अजून म्हणजे आमी तर म्हणटा की आनीक थोड्या दिसांनी आमी एग्रो क्लिनीक सुरू करता.